मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. गोवा युनिव्हर्सिटीचेर वायस चान्सलराचो चेक. निदान राज्यपालाचे तरी आयकात, गोंयकारांक किंमत दियात. गोवा फॉरवर्डान घातलो युनिव्हर्सिटीच्या ऑनलायन कारभाराचेर उजवाड. केपें आंबावलेचो 1,14,00,000 कुपत पडला फुटबॉल ग्राउंड. 2018 जाल्लो टेंडर पास. खेळा मोगी अजून पळयतात ग्राउंडाची वाट. पळयात स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट. अजून पिडता स्मार्ट सिटीची स्मार्ट कामां. करंजळे अजून तांबडे रस्ते, घरात धूल, कपड्यांचेर चिखला फवारे, गाडयांचे स्पेअर पार्ट आणि मनशांची हाडा खिळखिळी करता कंत्राटदाराचे स्मार्ट काम. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पेडणेचो झोनिंग प्लॅन बदलपाक जीत आरोलकारान जशी पेडणेकारांक चळवळीत उडी मारली तशी आता हरमलच्या लँड कन्वर्जन विरोधी आंदोलनात मांद्रेच्या आमदारान लीड घेवपाक जाय. हरमल लँड कन्वर्जन विरोधी आंदोलकांनी मागला. जमीन रूपांतरणाच्या विरोधात हरमला आंदोलन सुरू जाला. लँड कन्वर्जनाक विरोध करपाक हरमलकार एकठांय येयल्यात. भटवाडी हरमला आयज जाहीर सभा जाली. लँड कन्वर्जन चल्ला हे गांवांतल्या लोकांक अजून मेरेन कळपाक दिले ना. आमदाराक खबर कळ्या बरोबर ताणे विरोध करपाक जाय आसलो, आंदोलकांचे म्हणणे. कन्वर्ट झाले म्हणून सगळ्यांची ती कन्वर्ट झाली. आम्ही सगळे जणांना खबरच ना. अजून आमचा वेळ होता. आमच्याकडे आम्ही मेमोरेंडम बाकीची जी काही प्रक्रिया आसा काम लेखी स्वरूपाची ती सगळी तयार करून आमकां दिवची पडटली. त्याच्या उपरांत आमकां कन्वर्जन्साक इलिगल आसा म्हणून पयली डीसीपी आणि मागीर सरकाराक आणि लास्टाक न्यायालयाक जावची पडटली. आणि ह्या सगळ्या गजालीत आमदाराचाय सहकार्य. आम्ही चोपडेचे जो मोठ्या प्रकल्पाच्या विरोधात जाहीर सभा झाली तेव्हा मी एक विचार मांडलो किंवा मी तो ताच विचार आता हय मांडला की आमचे विद्यमान आमदार श्री दारोकर यांच्यानी सांगला की जर कोणाक तो विरोध असा तेणे आपल्याकडे अप्रोच जावचा. आम्ही आपण तुमच्या बरोबर असतील. माझी एक सूचना अशी असा की ह्या जमनीचा रूपांतर किंवा जमनीतल्या काहीतरी भविष्यात काहीतरी मोठा येताना ह्याची जाणवी काय आमच्या सगळ्या सर्वसामान्य लोकांक नसता. आता लोकांक जागृत केले आणि त्याका लागून भविष्यात आमकां काय वाढून दवरला ह्या पटल्याकडे तुम्ही सगळेजण जमले. पण एखादो मनीस एकटो दुखतो मनीस म्हणतो काय दिसना म्हणजे सगळं कसं हिरव्या सगळं दिसतं खंय काय करता तो तसा गोष्टच बॉम्ब मारता. सगळं हिरव्यागार असं कांयच जायना म्हणजे तो लोक त्याला सपोर्ट करता. पण 2-3 वर्सां उपरांत अचानक जेव्हा सुरुवात जाता तेव्हा लोक जागू जातात. सो आमदाराक विद्यमान आमचे आमदार जे असतात श्री दारोकर सर त्यांना आम्ही सांगू जाय की असं आपल्याला सांगू जाय की सर सर्वसामान्य लोक तुझ्याकडे येऊन निवेदन दिलो पण त्याच्या उपरांत तू पुढाकार घेऊन जाय. तू आमचो प्रतिनिधी. आमच्या पुढल्या भविष्यात आमकां काय नष्ट जावंक जायना ह्याच्या खातीर तुम्ही पुढाकार घेऊन जाय. जसं झोनिंग चेंज करपा खातीर विद्यमान आमदार आमच्या चळवळीत उडकी मारली त्याच पद्धतीत ह्याची कुणकुण लागल्या बरोबर पुढे तेणे सुरू जाय. प्रतिनिधित्व करणारे लोकांनी सुरू जाय. सरपंचात सुरू जाय, पंचायतीत सुरू जाय आणि आम्ही सगळ्यांनी त्याला सपोर्ट करू. विशेष म्हटल्यार आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ह्या आंदोलनाक तेको दिला. ह्या आदींच्या आंदोलनाक ॲडव्होकेट रमाकांत खलपान उक्तो तेको दिल्लो. आता लँड कन्वर्जन विरोधी आंदोलनाक भाजपा सरकारांतलो आदलो मुख्यमंत्री आणि उत्तर गोंयच्या खासदार पदाचो उमेदवार श्रीपद नायकाक तेको दिवपी लक्ष्मीकांत पार्सेकारान तेको दिला. आयकात ताका. एम्ब्युलन्स बीन दिवप आणि मागीर खंयची तरी पंचायत सांगता मोफत एम्ब्युलन्स आमी घेतली बापायन घेतल्या तेका तुमी करपाक दिल्यात म्हणून मोफत. आमदार सांगता मोफत एम्ब्युलन्स. अरे हेच्या आसा तर 108 एम्ब्युलन्स आसता आनी मोफत कित्याक रे बाबा. तर मोफत ही समजालो. त्यामुळे मोफत एम्ब्युलन्स म्हाका मुख्यमंत्री असताना म्हणजे आपण कॉलेज बांधून दिता स्कूल बांधून दिता बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर करूया. हरामेच्या पयशांक म्हाका करपाचाच ना आणि म्हणून मी जो वाडयले विस्तार केले तो मुख्यमंत्री असताना आणि आमदार असताना तसो विशेष झालो ना. थंयसून सुटल्या नंतर तुम्ही म्हाका खंय हाडल्या उपरांत मगेर विस्तार जाला.
कृपा करून म्हणजे बाकीच्या गजाली खंयच्या रस्त्यार पाड पडला, उदक येयना, लायट कमी वयता, ट्यूबलायटी पेटना, ह्यो गजाली आसतलेच. पूण ह्या गजाली म्हटल्यार तुम्ही सारखे रावूंक जाय. आमच्यात नापासताच म्हजे ट्रोल जायचे म्हणून सांगले. आतां रस्ते खराब चालू आसतले, म्हाका गोबरां घालपाक काम दिल्लें आसा, म्हाका प्लॉटिंग करपाक काम दिल्लें आसा. अशीं वेगळी वेगळी कामां येतलीं, खंय भाड्याची घरां घेतली वयतलीं आनी थंय तांकां जेवणां करप आसतलीं. म्हणजे बारीक गोश्टी वयल्या म्हणजे हे कित्या खातीर आयिल्ले आसा तांकां मुळीच सहकार्य करूंक जाय. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आणि मुझेफ शेख. स्मार्ट सिटीचे काम लोकांक बरेच पिडपाक लागला, खास करून स्मार्ट सिटीचे रस्ते. करंजाळ वाठारात डांबरी रस्तोच ना, दिश्टी पडटात ते तांबडे रस्ते. चंद्रार भोंवल्ल्याचो अनुभव दिवपी, गाड्यांचे पार्ट्स आणि मनशाची हाडां निखळपी. घरांनी धूल रिगल्या, चिखल कपडे रंगयतात. पळयात विन्सेंट रोजारियोचो ग्राउंड रिपोर्ट. हे आतां आमी आसा पळय कारंजालीम, आनी कारंजालीम हो रोड येता पळय तो हे सायडीक म्हाज्या लेफ्टान हो तालिगांव चर्ची कडेन सामको तालिगांव चर्च टू कारंजालीम आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्ची कडेन. सो आतां हिंगा तुमी पळयात हे डिवेलपमेंट. सो डिवेलपमेंट हे कहलें तें पळयात तुमी. हो रोड पळय हिंगा अबावट 100 to 200 मिटर्साचो हो रोड पळय. आनी हिंगा आतां काय दोनूय सायडीक रेजिडेंटल एरिया आहा प्लस आनी ते सायडीक कॉलनी आहा, 2-3 कॉलनी आहा ते सायडीक. आनी आतां हो ते सायडीक तालिगांव चर्ची कडेन चडया आतां हो कारंजालीम हितून येता. सो कारंजालीम ओल्ड मेन रोड. आनी येता रोडाचेर पळय आतां कांय सजमना हिंगचो लोक कशें हें सोंसता आनी कित्याक लागून लोक उगी आहा पळय तो. हे तुमी पळयात रोडाचें सिट्युएशन कितें जाल्लेलें आहा. घराची फुटपाथ कितें आहा ती सकयल पडलेली आहा, रोड वयर येयलेलो आहा आनी रोडाचेर कसले फातर आहा. तर म्हाका दिसता हे आख्खो पावस ह्या लोकांनी सोंसून काडलें हें. पूण तरी आसतना हिंगा आजून कांय जायना. अजून हिंगा डिवेलपमेंट म्हणटा ते कितें कांय जायना. आनी हिंगा पोर्ट होल कहले आहा ते पळय. आतां हांव नकळो 2 व्हिलर्साक कितले सेफ्टी आनी इवन 4 व्हिलर्साक पळय जाल्यार कितली सेफ्टी पळय ती. सो हें अशें पळोवपाक दिसता हें आतां खंयचे रिमोट हितून ऑफ रोडींग काय म्हूण दिसता. हें तुमी आतां पळयात हे आतां कारंजालीम. हे कारंजालीमांनी तर इतलें हें डिवेलपमेंट हिंगा आनी पळयात तुमी कशें डिवेलप जाल्लें आहा तें. आनी इज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी. हे आतां इज पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी. तूं इतलें हिंगा पळय आतां हें जाल्लें आसा आनी हिंगा इतली सेफ्टी जाल्ली आसा ती पळयात तुमी. सो हें आतां पळोवपाक दिसता आमी खंयचे रिमोट विलेजीन आहा वो हिंगा कोण पावना पळय तसले विलेजीन आहा काय दिसता. आनी हे सामकें ऑफ रोडींग रस्तो नासलेली एक विलेज काय दिसता. पूण हे पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी कारंजालीम. आनी कारंजालीम हो रोड असो आसप म्हणल्यार आतां कितें म्हणून सांगपाचें आनी कितें म्हणपाचें. हे कारंजालीन तर इतलें हें आहा डिवेलपमेंट तर इतलें बॅड आनी वर्स आहा जाल्यार आतां रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी कितें आसतली आनी कितें जातलें आनी कितें तिचो फ्युचर पळय तो तुमी पळया. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, डायलन रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊ एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 2 पोस्टा खातीर जायरात केली, अर्ज मागयले, इंटरव्यू घेतले, सिलेक्शन जाले, कोर्साचो सिलेबसच तयार ना. भुरगे जावपाचेच आसा, भुरग्याचो बारसो आनी सटीक करून मेकळे. गोवा युनिव्हर्सिटीच्या कारभाराचेर आयज गोवा फॉरवर्डान ह्या उतरांनी उजवाड घातलो. पळोवयात. गोवा युनिव्हर्सिटीन असोसिएट प्रोफेसर आणि असिस्टंट प्रोफेसराच्या 2 पदांचेर गोंयकारांक डावलपाचो यत्न चलयला अशें म्हणत गोवा फॉरवर्डान हल्लाबोल करत वायस चान्सलराक घेराव घालत परीक्षेकच विरोध केल्लो. परीक्षा स्थगीत दवरल्या. आयज वायस चान्सलरा बरोबर परत एक बसका जाली. त्या उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत युनिव्हर्सिटीच्या एकूण कारभाराचो गोवा फॉरवर्डान कीस काडला. पळयात. Wherever गोंयकार अवेलेबल आसतलो, गोवन पीपल, दिस युनिव्हर्सिटी बिलोंग्स टू गोवा, हें ताजें स्टेटमेंट. आनी wherever in positions गोवन्स आर अवेलेबल, दे विल बी गिवन द फर्स्ट प्रिफरन्स, हें गव्हर्नरालें स्टेटमेंट लास्ट कॉन्वोकेशन सेरिमनी वेळार. तीच लायन मुखार घेवन आमी आज परते वायस चान्सलरा मेळपाक गेले.
ह्या सगळ्या हेतू भितर आमकां प्रोसेसा भितर कितें दिसलें की भुरग्याची सटी जाता, भुरग्याचो बारसो जाता, भुरगीं जावचें ना अजून, भुरगीं जालां ना, सटी केली आनी बारसो केलो, तूं जायरात केली आनी एप्लिकेशन्स मागयली, इंटरव्यू घेतले, सिलेक्शन ऑलमोस्ट जालें, तुजो सिलेबस ना कोर्साचो. टिल लेट द सिलेबस इज नॉट लोडेड ऑन द वेबसायट ऑफ GU. आमकां खबर ना वेदर एकेडेमीक कावन्सिला कडेन तो सिलेबस आयलो काय कितें, एक्झिक्युटिव्ह कावन्सिला कडेन आयलो काय कितें, पास केलो काय कितें तो सिलेबस, बिकॉज दिस इज एक्झॅक्टली लायक भुरगीं जावचे पयलेच नांव दिलां. तांणी कांयच कसलोच अभ्यास करनासतना हो कोर्स म्हाका दिसता कोणा तरी आपल्या मर्जींतल्या लोकांक घेवपा खातीर स्कूल ऑफ अर्थ, ओशियन अँड एटमॉस्फेरीक सायन्सीस, तातूंत भितर असोसिएट प्रोफेसर आनी असिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग अँड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम and assistant professor in remote sensing and geographical information system. हे म्हाका दिसता की सिलेबस नासतना खंयच्याच एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटा भितर जावं ते 1ली ते 4थी, 5वी ते 10वी, 11वी, 12वी, कॉलेज आनी युनिव्हर्सिटी सिलेबस नासतना केन्ना कांय जायना. दिस इज द फर्स्ट केस वेर वी फाउंड दॅट विदाउट सिलेबस सगळें चल्लो म्हणे आज पर्यंतचो कारभार. जशें भुरगे जावचे पयले ताजी सटी आनी बारसो केला. गोंयांत रिमोट सेन्सिंग अँड GIAS कोर्स हो गोंयांत पयलेच खेपे जाता ही गोवा युनिव्हर्सिटीच्या वायस चान्सलरान मारिल्ली सुरय फटास अशें म्हणत गोवा युनिव्हर्सिटींत कशे तरेन बेबंदशाय चल्ल्या ते दिलीप प्रभुदेसायान सांगलें. युनिव्हर्सिटीचे ओवरऑल जो कारभार जर चेक केलो जो वेबसायटीचेर अवेलेबल आहा तर अशें दिसता की युनिव्हर्सिटी एक कोणाल तरी पर्सनल संस्थान जाला आनी तो कोण तरी ताका खंयचो तरी आश्रय आसा, कोणाला तरी राजाश्रय तरी आसा आनी तो ते युनिव्हर्सिटी फक्त गोंय भायल्या लोकां खातीर युनिव्हर्सिटी चल्ल्या. दिस इज नॉट अ गोवन युनिव्हर्सिटी, दिस इज जस्ट अनदर युनिव्हर्सिटी इन गोवा अशें आमकां दिसता. बेसिकली बिकॉज हांगा आमकां दुबाव आसा की हो जो पोस्ट एडवर्टायज केले जाता एसोसिएट प्रोफेसर आनी एसिस्टंट प्रोफेसर इन रिमोट सेन्सिंग अँड जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स GIS, ताणें पयलीं म्हळ्यार आमकां फोटो उलयलो तो, लास्ट मिटिंगेक फोटो उलयलो, आजूय फोटो उलयलो की असलो टायपचो कोर्स गोंयांत पयलो म्हणून. द फॅक्ट इज की चौगुले कॉलेजीक मडगांवां MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स, फक्त नांव वेगळें, जिओ इन्फॉर्मेटिक्स मिन्स रिमोट सेन्सिंग अँड GIS हे दोनी येता तातूंत. हो कोर्स 7 ते 8 वर्सां चलता. अंदू ताणें घेवना, इंटेक घेवना स्टुडंट्साचो. 7 ते 8 वर्सां अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन प्रत्येक वर्सा 12 to 13 स्टुडंट्स थंय आसताले. सो 7-8 वर्सां एक कमीत कमी 70-80 स्टुडंट तरी MSc इन जिओ इन्फॉर्मेटिक्स जावन चौगुले कॉलेजींतल्यान भायर सरले. हे सगळे स्टुडंट्स हातूंतले जवळ जवळ 50% अकॉर्डिंग टू आवर इन्फॉर्मेशन एटलिस्ट 50% वेर फ्रॉम गोवा. सो 70चे 50-35-40 तरी भुरगे MSc इन दीस पर्टिक्युलर थिंग आसात. सगळेच एप्लाय करचेच ना, करतलेच ना, पूण एप्लाय केलेलो भुरग्यांनी. ह्या भुरग्यांनी पोस्ट जेन्ना एडवर्टायज करता तेन्ना इट हॅज टू गो टू द एकेडमीक कावन्सील अँड देन इट गोज टू द एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील आनी तातूंत पास जावपा जाय. तातूंत जे कितें कंडिशन्स आहा, एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसा, जे कितें बाकी रिक्वायरमेंट्स आहा ते सगळे ECन अप्रूव करपा जाय. म्हणून हांवें जस्ट चेक केले सायटीर जाल्यार 29 सप्टेंबर 23 हाजे मागीर एकूय EC कमिटीचे ECची मिटिंगेची मिनिट्स वेबसायटीर ना. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी वैष्णवी साळगांवकर. केपें आंबावलेचो 1,14,00,000 फुटबॉल ग्राउंड कुपत पडला. 2018 वर्सा ह्या खेळा मळाचो टेंडर पास जाल्लो पूण फुटबॉल ग्राउंड अजून जालो ना. केन्ना काय ह्या ग्राउंडार खेळपाक मेळटले म्हण खेळा मोगी वाट पळयतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते केपे वाठारांत आसात आनी केपेचो हो आंबावली जो गांव आसा ह्या गांवचो हो जो फुटबॉल ग्राउंड आसा आमी ह्या ग्राउंडार आसात आनी हो ग्राउंड जो आसा 2018 हेचो टेंडर जाल्लो आनीक 1,14,00,000 टेंडर जो आसा एक कॉन्ट्रॅक्टरान घेतलो. पूण आज तुमकां आमी दाखयतात की 1,14,00,000 कितली काम ते पळयात. अशें करून कॉन्ट्रॅक्ट दिवन सुद्दां काम करनात, फक्त पयशे खावपाची प्रयत्न करतात आनी हेजेर आजुनूय कांयच हालचाल जालना.
हेजे खातीर काल केपेचे MLA जो आसा एल्टन डिकोसा हेणें इन्स्पेक्शन घेतलें आनी तेणी सांगले कडेन आसा की ह्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी एका ब्लॅक लिस्टाक घालपाक जाय म्हणून. खरेंच कित्याक इतलीं वर्सां टेंडर घेवन सुद्दां तुमी काम करनात आनी हें काम केलें तें कितें तें पळयात. हांगची भुरगीं जी आसात आंबावलीचे हे ह्या ग्रावंडार खेळपाक जाय आपलें आरोग्य बरें दवरपाक जाय म्हूण हो ग्रावंड टेंडर जाल्लो ग्रावंडाचो. पूण कितें कांय ना, अशें करून हे जे भुरगे आसात हे वायट व्यसनां लागतात. म्हणून हांगचे लोकय मागतात की बेगीच्या बेगीन आतां तरी ह्या ग्रावंडाचें काम चालू करचें ताके भुरगीं जे आसात गांवचे ह्या भुरग्यांक हो खेळपा खातीर ओपन करचो म्हणून. पूण हांगा हो कितले तेंपान जातलो होय सांगूंक शकना कित्याक 1,14,00,000 काम म्हण तें पळय हेंच जाले कडेन आसा. हेजेर तुमी नियाळ घेवचो आनीक जे डिपार्टमेंट आसा जी ऑथॉरिटी आसा हेणी बेगीच्या बेगीन हो ग्रावंड कंप्लीट करपाक हातभार लावचो आनीक हांगचे लोकांक रिलीफ दिवचो जे भुरगीं खेळगडी आसा तांकां. 6 वर्सां जाल्ली आमी फटावल्यात. टेंडर दिल्या कॉन्ट्रॅक्टराची चौकशी जावपाक जाय, ताका ब्लॅक लिस्ट करपाक जाय, केप्याचो आमदार म्हणटा. वेंगेच नवो कंत्राटदार नेमतले. आडकून पडिल्लें काम डिसेंबर मेरेन पूर्ण जातले. ग्रावंडाची पळोवणी केल्या उपरांत आमदारान सांगले. आमगेलो ग्रावंड अंबावली दिया हो ग्रावंड आहा तो आमगेलो ऑलमोस्ट 2018 कॉमेस केल्लो आनी इट इज वर्थ ऑलमोस्ट 1,14 lakhsचो कॉस्ट ह्या ग्रावंडाचो. आतां हांव आमदार जाल्यार उडयत आसतली. दीस इज द 5th टायम विथ द एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी आज म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर ना. पयलीं 4 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टर इंजिनियरांक घेवन हांवें इन्स्पेक्शन केलें आनी दीस इज द 5th टायम कॉन्ट्रॅक्टराक जेवपा आशिल्लो येयलो ना. टायम एंड अगेन आमी तो आमगेलो कॉन्ट्रॅक्टर केपेंकारूच. सो आमकां कितें जालां थोडे पासेस घेयले आमी आमगेलो गांवचोच आमले तेगले घोडे हालकोणें खेळपा येतलीं हें सजमोन आमी ताका 1 आनी 2 5 वर्सां चान्स दिलो. सरकारा कडेन मागून थोडे लास्ट टायम फंडूय हांवें ताका दिलो. म्हळ्यार आज पासून म्हाका दिसता हे कॉन्ट्रॅक्ट ही इज नॉट केपेबल ऑफ कंप्लिटींग दीस ग्रावंड. आनीक जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टराक काल बाब गोविंद गावडे मेळ्ळो तेणें डायरेक्शन दिली SC ही तांकां की ताबडतोब फाल्यां तुमी वचोन इन्स्पेक्शन करचें म्हूण. बेस्ड ऑन दॅट SC दे हॅव कम ऑन द ग्रावंड. दे हॅव गॉट अ टर्मिनेशन नोटीस. टर्मिनेट करपाक त्या कॉन्ट्रॅक्टरान हाडा. सो टुमोरो इट वील बी सर्वड टू दॅट कॉन्ट्रॅक्टर. सो चीफ मिनिस्टर आनी कॅबिनेट जाते हो तेगे म्हणजे BJP पुरत्यांची वो तेंगे मतदारसंघा पुरतें आसना. हो आख्खे राज्या चीफ मिनिस्टर आनी मिनिस्टर आसताय. हो जाणा खोजता कित्याक आमगेलें ऑफिसां आसूनय केप्यां मतदारसंघा काम जाताय म्हूण अशें जावपाक येना. आमी राजकारण कोणाय आमकां खंय BJP काँग्रेस लागना. सो म्हगे इतलो डिमांड की to get time or deadline प्रमाणे by 15th of December this ground will be completed. Before that and handed over to the youth, to the villages. So ह्या आश्वासनाचेर म्हाका दिसता आज आमी ह्या आश्वासनाला एसीनान येयन त्या प्रमाणे आमी पासेस काड्यान रावताय. बट टुमोरो वी रिक्वायर द टर्मिनेशन नोटीस सर्व टू हिम. वी रिक्वायर द कॉपी ऑफ दॅट. देव बरें करूं. असं कंप्लेंट समज जालो न्ही आमी डिपार्टमेंट सांगला की आमी 2 बस भरून डिपार्टमेंटा मोर्चा व्हरता म्हणून. दोन्ही कितें सामकें ना मिनिमम 2 तर बस भर 100 लोक डिपार्टमेंटान दारां बसतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आयर्नमॅन 70.3 गोवा रेसीची नेटान तयारी चल्ल्या. आयतारा 27 ऑक्टोबराक ही रेस जातली. आयोजक SP आणि येरादारी अधिकाऱ्यांनी फावो ती जतनाय घेवपाचे दिकेन पावलां उबारल्यात. येरादारी सुटसुटीत करपाक तांचो वावर सुरू जाला. Organizers of the Ironman 70.3 Goa race. It's an international triathlon event which happens in Goa every year. We are expecting around 1100 participants from 28 different countries to come and participate next Sunday. So the police department and the traffic department is one of the key stakeholders in the race to ensure safety of the athletes. So with great support from DG sir, IG sir, all the SPs and DYSPs of Panjim and South Goa, we are doing a course recce to make sure the traffic arrangement and the police arrangement would be on point so that all the people coming from across 28 countries experience this race like never before. So we're just discussing the entire plan. संडे पुढचे संडे हे आसा आयर्नमॅन ताजे आमी जॉयंट रेकी करता की ट्रॅफिक अरेंजमेंट कसो करपाचो ताजे विशयी विजीट आसा.
ट्रॅफिक अरेंजमेंट करतले आमी रेकी करून प्रेस रिलीज दितले रिगार्डींग लोकांक गायड करपाक ट्रॅफिक मुवमेंट कसो आसतलो ते विशयी आमी इन एडवान्स म्हायती दितले सगळे लोकांक. सेम वर्सा वार्षिक जाता ती हेय वर्सा आसा ती 27th शेड्यूल आसा संडे नेक्स्ट संडे कमिंग संडे. सो ताजे विशयी प्री विजीट आसा की आमी खंयच कमी पडपा जायना लोकांक बरें सुरळीत मार्ग दिवपाक ताका लागून हे विजीट आसा जॉयंट विजीट आसा ती ऑर्गनायझर्स ट्रॅफिक अँड लॉ अँड ऑर्डर. इंटरनॅशनल No, regarding international runners and all that, organizers will decide. That we have nothing to do. It's an international event. We are only looking at the traffic point of view. Traffic point of view चेर आमी रेकी करीत आसात आनी ताजे पार्किंग अरेंजमेंट्स, व्हेकल मुवमेंट्स, डायवर्जन ऑफ ट्रॅफिक हे सगळे तुका within another 2 days I will give a detailed format and plan. So public is aware how to move from Panjim to Old Goa, Panjim to Ponda, south to Panjim, south to Ponda. 27th ऑक्टोबराक आयर्नमॅन 4th एडिशन ऑफ आयर्नमॅन ऑर्गनायज करता. सो बेजिकली आमी डायवर्जन प्लॅन चॉकआउट करतात सो दॅट पीपल आर नॉट इनकन्विनियन्स आनी रेस तेंची टील जुवारी ब्रीज पर्यंत जातली. सो आमी प्लॅन आउट करता की लोकांक खंयचो डायवर्जन रूट दिवचो आनी कांय ट्रॅफिक कंडिशन ना जावपाक कितें ऑप्शन आहा पळय ते आमी प्लॅन आउट करता. तुमी पळयतले हय फूल पेंजीम जुवारी ब्रीज पर्यंत पणजे आमकांच लागता आनी त्या सायडीन वास्को ट्रॅफिक सेल आसतले वेर्ना सायडीन. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी मुजेफ शेख. अरबी दर्यावयलो उण्या दाबाचो वाठार फुडल्या 2 दिसांत आनी खर जावपाची चिन्हां दिसपाक लागल्यात. हाचो अर्थ गोंयांत ह्या सप्तकांत वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. हे शक्यतायेक लागून आयएमडीन येल्लो अलर्ट बुधवार मेरेन वाडयला. फुडले 5 दीस गोंयांत गजगशीत पावस पडटलो पूण चडशे कडेन हलकी शिरशिरीत जातली. ताका लागून हुस्को करपा सारखे कांयच ना. पूण खास करून मंगळार आनी बुधवारा कांय कडेन वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. परिणाम जाल्ल्या वाठारांनी खर वारो घोळपाक शकता. सकाळी कांय वाठारांनी धुके आनी हलक्या पावसाची शक्यताय आसा. कांय सुवातांनी पावस पडूं येता. उपरांत हवामान चडशे नितळ उरतले पूण दनपार मेरेन कुपां धाडटली. ताका लागून उश्ण आनी दमट परिस्थिती निर्माण जातली. चडशा वाठारांनी तापमान सुमार 30 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले. राती पावस परत रकपाक शकता. आयएमडीन अदमास दिला. आयएमडीन बुधवारा मेरेन वाडयलो येल्लो अलर्ट. वादळी वारो आनी गडगडाट सयत पावस. मंगळारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.